शेवटाक मागीर म्हणटा इतलो संवसाराचो ताणें मोग केलो की आपल्याच पुताक दिलो संवसाराचें तारण करचे खातीर. आनी हें सांगता तेन्ना तुमकां सजमन संवसाराच्यो वस्तू सुर्गेच्यो कश्यो समजतल्यो. आनी मागीर उगडास कोत्ता जो पितूळचो सोरोप केलोलो मोजेसान जेन्ना देवान खास धाडली, सोरोप धाडलें, जांकां सोरोप चापताले मनशां मोत्तालीं, पातक वाडलोलें देखून. आनी मागीर हो लोक मोजेसा लागीं मागता देखून देवान ताका म्हणलें बरें एका खांब्याचेर पितूळचो सोरोप तूं उबार, जाचेर नदर पडत ती वाचतली. आनी दुबावाबीन जायत्या भावां भयणांनी सोरोप जांकां सोरोप चाबलो तांणी नदर घातली हाचेर पितूळच्या सोरपाचेर आनी ती वाचली. जायत्या जाणां कडेन चाबलोलो तांणी भावार्थ दवरूंक ना पितूळच्या क्रुसाचेर सोरपाचेर फुडें ती मेली. जेजू आज आमकां हें सांगूंक सोदता. सोडवणे पासत देवान आपणाच्याच पुताक खुर्सार उबारलो आनी खुर्साचेर नदर घालप म्हणजे जेजून हाडलोले सोडवणेचेर नदर घालप. खुर्सा उपरांतूय जायतें आसा. खुर्सा वेलो मागीर ताका देंवयतात, फोंडांत पुरतात. जेजू पुनर्जीवन जाता आनी पुनर्जीवन जावन ही आमची सोडवण जाता. खरीच गरजेचो एकदम जेजूची नदर घालूंक. आनी जेजूचेर नदर घालता तेन्ना आमी तितल्याचेरूच रावना. खुर्सा जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो मरणांतलो, हाचेर आमी लक्ष घालता. आनी जेजूचेर नदर घालता तेन्ना दुबावाबीन दैवीक नदर आमचेर पडटा. आनी दैवीक नदर आमचेर पडटा तेन्ना आमकां कृपा मेळटा. आनी कृपा मेळ्ळी म्हणटच देव आमचे लागीं कितें मागता तें आमी जाणा जावन ते वाटेन आमी चलूंक प्रयत्न करता आनी तेन्ना आमचें साल्वसान जाता. हें चिंतना मनांत दवरून मिसाची भेटेंत वांटो घेवया. बेटोवनी वेल्यार आमी गायन गावया C3 पेज 29. C3 पेज 29. म्हज्या भावां भयणांनो, हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. येसूंच्या तसलें बलिदान आपल्या मनांतल्यानी मोहिमे आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं आमी सदांच संतोश बरीत आसूं अशें आमचे भितर घडटा ती नवसरणी सासणाच्या संतोशाचें कारण जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी तीन सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची अदीक व्हडटे दोबाच्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमच्या पास्कांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक सुर्गेचीं दारां उगडलीं. ताच्या मरणांतली आमकां सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवणपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता.
देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार तशेंच सुर्गीच्यो पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणीचें गीत संगातान थांबनासतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स. नव्यांनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोक्सोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबाना पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गूट. सोम्या तुजें मरण आमी समरमता आनी तूं परत येसर तुजें पुनर्जिवनपण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या ताच्या पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगल्या सोस्कांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. जोखी तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जिवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरमाशान उतरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलोतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीमोंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, बागीमोंत जुजेतीचो पोती, बागीमोंत धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताची थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवूं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाच्या नोतरेक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. Kicie filozofki potwijani moima tushi sasnacia sasna. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. Amen. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. Ani tumcia atmia sobiansu. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककृतको. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककृतको. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगलीं सुभागी. सुम्य तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, तुवें पुतोर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेवतली. क्रिस प्रसादा वेल्यार गायन गावया. D42 तुज्याच फाटल्यान येता. पेज 71. D42 पेज 71. Gesù,
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, आमची मागणी आयकून घे आनी आमकां सोडिल्ल्या पवित्र देणे घेण्या वरवीं आतांच्या जिवितांत आमकां आदार आनी सासणाच्या संतोशाची खात्री आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मोगाळ भावा बिणानो, आज सांजे 6 वरांचेर नमोशीन कोपेलान मीस आसतलें. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. सर्पदविदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, मीस सोंपलें. देवाचे उपकार. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महापुरव्या, लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सुर्गीच्या दलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोटे आत्म्याक एमकोणांत लोटून घाल, कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक चलपडटात. आमेन. शेवटाक वेल्यार आमी गायन गावया F23 पेज 96. F23 पेज 96. Krista shantin wo zu